येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक वेळाचे हेडलाईन्स. शुक्रारा सोपलो लोकसभा वेंचणुकेचो दुसरो टप्पो. 13 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 88 मतदारसंघांनी मतदान. दुसऱ्या टप्प्या खातीर वट्ट 65% मतदान. शुक्रारा एक्सायजाच्या फ्लाइंग स्क्वॉडान कुंकळे धरलो सोरो. बेकायदेशीर सोरो घेवन महाराष्ट्रांतल्यान गोंया येतालो कंटेनर. सुमार 8.5 लाखाचो सोरो केलो जप्त. कंटेनरय पुलिसांच्या ताब्यात. काणकोणात सरकारी दोतोरांचेय चल्ल्या हाल. राबित्याची सरकारी बिल्डिंग जाल्या भूत बंगलो. अवतिकाय पळोवन येयल्लो दोतोर वयता पळून. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेचो दुसरो टप्पो शुक्रारा 13 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 88 मतदारसंघांनी सोंपलो. सकाळी 7 वरांचेर सुरू जाल्ल्या एका दिसाच्या मतदाना उपरांत वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या आंकड्या प्रमाण दुसऱ्या टप्प्या खातीर वट्ट 65% मतदान जाले. ह्या टप्प्यात कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड ह्या सारकिल्ल्या कितल्याशाच राज्यांनी मतदान जाले. त्रिपुरात सगळ्यात चड 77.17%, मणिपुरात 76.6% आणि छत्तीसगडात 72.13% मतदान जाले. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या हेर राज्यांनी तुळेन उणे मतदान म्हटल्यार 50% परस चड जाले. वट्ट 543 मतदारसंघातले सुमार 16% आशिल्ल्या ह्या 88 लोकसभा जागे खातीर भाजपा, काँग्रेस, प्रादेशीक संघटना आणि अपक्षासयत पक्षातले 1200 परस चड उमेदवार रिंगणात असले. आता दुसरो टप्पो सोंपलेल्यान सगळ्यांची नदर 1 जून मेरेन निश्चित केल्ल्या मतदानाच्या उपरांतचे फेरये कडेन वळटली. पूण दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाचो आंकडो आनी अदमासाचेर सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्ष इंडिया युती शिबिरा मदीं पयलींच वाद सुरू जाला. वेंचणूक कॅलेंडराची फुडली मुखेल तारीख म्हटल्यार 7 मे. गोंया सयत 12 राज्यां, केंद्र शासीत प्रदेशातले 94 सुवातांचो आस्पाव करपी तिसरो टप्पो ह्या दिसा सुरू जाता. सगळ्या 543 मतदारसंघांची मतमेजणी 4 जूनाक जातली. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि संगीता ओली. एक्सायजाच्या फ्लाइंग स्क्वॉडान शुक्रारा कुंकळे सोरो धरलो. बेकायदेशीर सोरो घेवन महाराष्ट्रांतल्यान गोंया येवपी कंटेनर धाड घालून कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट वाठारांत आडायलो. सुमार 8,41,710 रुपयाचो सोरो जप्त केला. कंटेनरय ताब्यात घेतला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज एक्साइज डिपार्टमेंटाचे जे फ्लाइंग स्क्वॉड आसा, ह्या फ्लाइंग स्क्वॉडान आज सोऱ्याची जी गाडी आसा ही महाराष्ट्रा साकून गोंयांत येताली ही आज धल्ले कडेन आसा. आनी हेजे वयल्यान सिद्ध जाता की आमचे जे चॅकपोस्ट आसात हे चॅकपोस्ट कितले घट आसात आनी कितले लूज आसात हे हेजे वयल्यान समजता की महाराष्ट्रा साकून सोरो आज गोंया पावलो. आनी गोंयांक जेन्ना पावतरेक चॅकपोस्टा वयल्यान जेन्ना एंट्री केली गोंयांक त्या टायमार खंय तरी जे फ्लाइंग स्क्वॉड जे आसा एक्साइज डिपार्टमेंटा हांकां कोण तरी इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ह्या इन्फॉर्मेशनाचे रातीच्यान हे तेजे गाडयेचे पाटलाग करपा लागले. आनी ही पाटलाग करता करता गाडी खंय तरी चुकली एक्साइज डिपार्टमेंटाक आनी गाडी जी आसा ट्रक जो आसा हो सोऱ्याचो कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेटी कडेन पावलो आनी थंय ड्रायव्हरान गाडी थंय दवरली आनीक सोडून तो गेलो. तेजे फाटल्यान फ्लाइंग स्क्वॉडान ह्या गाडी सीज केली. त्यांचो म्हाल कितलो आसा तो पळयलो. जवळ जवळ गाडये सयत धरले जाले 33 ते 34 लाखांचो जो म्हाल आसा वो आज फ्लाइंग स्क्वॉडान धरले कडेन आसा. आनी ह्या फ्लाइंग स्क्वॉडान लीड करपी शांबा नायक जो एक्साइज डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसा हेणें ही सीज केले कडेन आसा. आनीक तेणें सांगले कडेन आसा की आमी इलेक्शन जाय साकून ह्या मागार आसले आनीक आमकां आज ही गाडी मेळ्ळी म्हणून. आज सकाळी आमी हे हांगा आमचे फ्लाइंग स्क्वॉडान
हो कंटेनर ट्रकांक डिटेन केले कडेन आसा आनी ह्या कंटेनर ट्रकांक सोरो आसलेलो. सो सोरो तितूंत ऑफिसर चॉयस विस्की आसलेली आनीक रॉयल ब्लू विस्की आसा. सो रॉयल ब्लू विस्की म्हणजे तेजे 200 काशे आसात आनी ऑफिसर चॉयस जे निप्स आसले तेजे 168 पीसीस आसात. अमाउंट टोटल सिजर जालो गाडी धरून 33,41,000. खंय व्हरताले बी कितें काय? खंय व्हरताले तें अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तेजेर. सो तें इन्व्हेस्टिगेशन करतले आमी. कितली दीस जाले आमी अशी म्हळ्यार ते अशें व्हरपाक शकतात असलेंचेर आमी पाळत दवरले कडेन आसा आनी तो पाळतीचोच नतिजा म्हळ्यार ह्या सिजर मेळ्ळो. कोणालो ब्रँड जो ऑफिसर चॉयस विस्की आसा तो ब्रँड महाराष्ट्रा मॅन्युफॅक्चर जाता आनीक हांगा येता गोंयांत इम्पोर्ट जाता. आनीक रॉयल क्वीन विस्की ती कोणाची ती आमी आयडेंटिफाय करतात. खंय बॉटलिंग जातात तें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले. कोणा डिटेन बी केला? डिटेन ट्रक ड्रायव्हर नासलो. सो अशें दिसता की राती आमी गाडयेच्या फाटल्यान आसले. सो मे बी ताका डावट मारून ट्रक ड्रायव्हरांच्यान गाडी हांगा दवरून तेणें पळ काडले तशें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. काणकोणचे गिरे परते भोवण्यो काडपाक लागल्यात जाल्यार खबर ना, पूण सभापती थंयचो लोकप्रतिनिधी आसूनय शिक्षण भलायकी सारकेल्या मळार हेर मतदारांचे तुळेन काणकोण खूब फाटीं उरला आनी ताचे पुरावे थंयची परिस्थितीच दिता. दोतोरांक रावपाक म्हण बांदिल्ले इमारतीचो भूतबंगलो जाला. पळयात आमचे देविदास गांवकरान दाखयल्ले काणकोणचे हॉरर फिल्म. काणकोण तालुक्यातल्या हॉस्पिटलांत ज्यो प्रायमरी फॅसिलिटी मेळपाक जाय किंवा मशिनां आसा आनी ती ऑपरेट करपाक मनीस ना, त्याच बरोबर ज्यो ज्यो गजाल्यो तालुका पातळीचेर मेळपाक जाय त्यो मेळना देखून सातत्यान काणकोणकार बोळ मारीतच आसा. तातूंतलो एक मेजर पॉयंट म्हटल्यार काणकोण तालुक्यातल्या ह्या हॉस्पिटलांक दोतोर ज्या तरेन येवपाक जाय त्या तरेन येयच ना. जरी ते आयले हांगासर जाल्यार ते इमिजिएटली ट्रान्सफर घेवन वयतात. जरी तरी सरकारान तांकां फोर्सान राव म्हणून सांगले जाल्यार सर्वीस मारली झक म्हणून ते सोडून दितात आणि जॉबूच नाका म्हणून ते वयतात. कारण कितें आसतलें आमी कारण बऱ्या तरेन सोदपाचो यत्न केलो. त्या वेळाचेर आमकां खुबशीं कारणां मेळ्ळी. तातूंतलें एक मेजर कारण म्हटल्यार काणकोणाक जे दोतोर येतात तांकां त्या पद्दतीन रावपाक जाय ती फॅसिलिटी काणकोणाक ना. काणकोण तालुक्यातल्या हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलाच्या कॅम्पसाक कितलेशेच क्वॉर्टर्स आसा, पूण हे क्वॉर्टर्स अजिबात रिपेअर केले नाशिल्ल्यान सद्याक हे अशा तरेन भूतबंगले जाल्यात. आणि ह्या भूतबंगल्यान भितर जर पळयले जाल्यार अजिबात भितर वचपाची अवतिकाय ना. कारण तातूंत माकड, खेती त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पक्षांनी ते इतली बुरशेपणां करून दवरला आणि ग्राउंड फ्लोराचेर तर शेण आणि सगळे मोडून कितें कितें पडलेलें आसा. छप्परूय केन्ना मोडून पडपाचें आसा. अशें भयानक सिच्युएशन हांगासर आसा. आणि ह्या सिच्युएशनाक लागून काणकोणच्या म्हणजेच काणकोण जे दोतोर येतात तांकां रावपाक प्रॉपर जागो ना आणि ताका लागून कॅज्युलिटी आसा थंयसर तांकां बारीकसो 4x4 एक रूम करून दिल्लो आसा. तशें जर पळोवपाक गेले सगळ्यान व्हडलो आमी देव म्हणटा आनी देवा फाटल्यान दुसरो कोण जर मनीस आमगेलो जीव साल्वार करता आसत जाल्यार तो दोतोर आसता. आणि ह्या दोतोराक खरें म्हटल्यार अप टू डेट फॅसिलिटी मेळपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें की आमचे सरकारा कडल्यान हांकां अप टू डेट सोडून दी प्रायमरी आणि बऱ्यो रितीच्यो सुद्दां काणकोणाक फॅसिलिटी नाशिल्ल्यान काणकोणाक दोतोर आतां कोणूच रावना. विकास पुरुष काणकोणा पावूना वा भोंवना हाचे पुरावे काणकोणची विविध सरकारी आस्थापनांच दितात. खरें दाखयलें एका लोकप्रतिनिधींक अळसूद वता. पूण हाचे आदीं आमी सांगलांच, जे न देखे रवी ते देखे कवी. तशें लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी आसूनय जेन्ना तांकां दिसना तेन्ना पत्रकारांक सत हें दाखोवचेच पडटा निर्भीडपणान, कित्याक तर ते लोकांच्या बऱ्या खातीर आसता. एका सायडीन काणकोणच्या विशयाचेर उदो उदो करतात. सगळेच लिडर जे आसा आपण हे केले ते केले आपण हे करता 2030 मेरेन खंय काणकोण टॉप लेवलाचेर व्हरता म्हणटा. पूण ही जर परिस्थिती पळयली जाल्यार काणकोण 2030 मेरेन
टॉप लेवलाचेर न्ही आशिल्ले सुद्दां दळदिऱ्या अवस्थेन पावतले. काणकोणच्या लोकांक दोतोराचे फॅसिलिटी नाशिल्ल्यान काणकोणचे लोक दुयेंतीन वाडटले, त्याच बरोबर लोकांची मरणाय वाडटली आनी काणकोणच्या लोकांची विटंबना सुरू जावन 2030 म्हळ्यार बत्तर अवस्था काणकोणाक जातली अशें म्हटलें जाल्यार अवतिकाय जावची ना. कारण हें आमी सांगना जाल्यार ही परिस्थिती सांगता, हांगासरलें सिच्युएशन सांगता. आमी जर फट मारता आसत जाल्यार प्रॅक्टिकल कोणी तरी हांगा येवन पळोवचें. कारण इतल्या खातीरच जेन्ना काय काणकोणचे पत्रकार अशा तरेन बेधडक परिस्थिती लोकां मुखार हाडटा, व्हिडिओ लोकां मुखार हाडटा आनी प्रत्यक्ष लोकांक दाखयता, त्या वेळाचेर काय प्रतिनिधी आसा ते ह्या रिपोर्टरांचेर पत्रकारांचेर बोटां दाखोवपाचें काम करता की पत्रकार आसा हे नाका ते हाडटा म्हण. पूण पत्रकार ह्यो सुद्दां परिस्थिती कित्याक हाडटा जाल्यार परिस्थिती निवळ जावच्यो आनी एक बऱ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो, म्हणजेच बऱ्याचो उद्देश दवरून उलयता हे लोकप्रतिनिधी घडयेक आपल्या कर्तव्याचो आनी नैतीक विचाराचो विसर पडला काय कितें अशें सद्याक सिच्युएशन आमकां काणकोणाक पळोवपाक मेळटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी निखिल जल्मी. विकसीत भारताची घोशणा दर दिसा आमकां आयकुपाक येता अशी टिका काँग्रेस खंय भाजपाचेर करता. लोकशायेचेर आनी संविधानाचेर उलोवप हे काँग्रेसीक सोबना अशा उतरांनी फारपेट करून भाजपाच्या यतीश नायकान पत्रकार परिशदेत काँग्रेसीक उजरावन काडल्यो. देशान काँग्रेसीन सत्तेंत येवन कितें कितें केलां ताचेर भाजपान उजवाड घातलो. काँग्रेसीच्या पोकळ आश्वासनांक आतां लोक बळी पडचे नात. लोकांनी दोळे उगडल्यात. पणजेचे पत्रकार परिशदेन गिरिराज पै वेर्णेकारान काँग्रेसीक शिटकायला. हांव अशें एक म्हणूंक सोदता की इन्स्टेड ऑफ सेयींग वोट फॉर बीजेपी आय विल से इन्वेस्ट इन बीजेपी. आयज तुमी पळयलें आसतलें की शेअर मार्केट ज्या तरेन वाडटा तशेंच हे एक जे सरकार आसा तितूनय आमकां आयज सगळे युथांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हे आपले वोट आसा ते नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारान इन्वेस्ट करपाची गरज आसा. तुमी कंपेर करून पळयशात फाटली काँग्रेस सरकाराची 10 वर्सां आनी नरेंद्र मोदीजींची 10 वर्सां तर तुमकां दिसतलें की आमच्या सरकाराच्या टेन्युअरान 10 एम्स हॉस्पिटल्स जाल्लेली आसा ऑल ओव्हर इंडिया. तशीच कितलीशीच IIMs जाल्लेली आसा, कितलीशीच IITs जाल्लेली आसा, कितलीशीच युनिव्हर्सिटीज जाल्लेली आसा. आमचे सरकाराचे फाटले 10 वर्सांचो जो टेन्युअर आसलो त्या टेन्युअरान आमच्या सरकारान देशभरान 80 न्यू एअरपोर्ट्स बांदलेले आसा. काँग्रेसीचो एक प्रयत्न आसा की खंय तरी दिशाभूल करून एक लोकल मुद्दे परत परत काडून ते खंय तरी एक आपले कॅम्पेन चलयता. कारण खंय तरी तांकां म्हाका दिसता मोदी वर्सीस राहुल फायट नाका. तांकां लज दिसता की राहुल गांधीचेर उलोवचें पडलें जाल्यार आमची इज्जत वतली म्हणून ते लोकल विशय काडटा. पण लोकल विशय काडटना तांकां एकूच सांगूंक सोदता, डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराक तांच्या नेतृत्वा सकयल आमी जेन्ना 2022 इलेक्शनाक गेल्ले तांकां फूल मॅन्डेट मेळ्ळा 2027 पर्यंत. तर आमी विशय उलोवंक जाय ते काँग्रेस कशा तरेन देशाक नाका आनी आमकां मोदी कित्याक जाय ताजेर. देशाच्या लोकांक गोंयच्या लोकांक जाय विकास जाल्लो आनी विकास म्हणल्यार सगळ्या क्षेत्रांत विकास जावन प्रत्येक मनशाचें लायफ बरें जाल्लें आनी तें फक्त मोदीजीची गॅरंटी करूंक शकता. मोदीजीची गॅरंटीज ज्यो दिल्या मॅनिफेस्टोन ते कमिटमेंट्स ते काँग्रेसी भशेन ते थायलँडाचे आनी न्यूयॉर्काचे फोटो लायिल्ले डॉक्युमेंट न्ही, ते तांकां कळचें ना. म्हणून सांगपाचें म्हणल्यार लोक मोदीजी बरोबर आसा, लोक बीजेपी बरोबर आसा आनी बीजेपी परती लोकांच्या प्रेमान सत्तेन येतली तिसऱ्या टर्माक हे निश्चित आसा. कित्याक लोकांचे प्रेम दोनूय कॅन्डिडेटांक मेळटा आमच्या गोंयांत आनी देशभर कॅन्डिडेटांक बीजेपीच्या NDAच्या मेळटा. निगेटिव्ह कमेंट करता पण भाजपनं जो उमेदवार दिला तो सक्षम ना रिप्लाय दिवपाक. भारतीय जनता पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आसा दक्षिण गोंयांत तुमी पळयलां आसतलें विदाउट अ डेज गॅप ती कॅम्पेन करीत आसा. सकाळीं 9:30-10 वरांच्यान जो कॅम्पेन सुरू जाता 9 पर्यंत चालू आसता. डेमोक्रेसीन म्हाका दिसता एटॅक कितें करता ताजेर करच्या परस जनतेक वचून आपलो स्टँड सांगप चड म्हत्वाचो आसा. आनी म्हणून तुमी पळयलां आमचो भर हो कॉर्नर मिटिंगांचेर आसा आनी ह्या उत्तर प्रत्युत्तराक म्हाका दिसता आमी स्पोक्सपर्सन करूंक शकता आनी ती लोकां पर्यंत वचपाचें काम करता आनी हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. मोदीजीन प्रायम मिनिस्टर म्हणून टेक ओव्हर केले 2014 तेन्ना 2013-14 कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आसा ताजी पर्संटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 16% देविल्ली आनी ही 2003-04
म्हणजे जेन्ना अटलजी प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले, जेन्ना डेमिट केल्ले तेन्ना ती पर्संटेज 31% आशिल्ली. म्हणजे लॉस्ट डिकेड म्हणजे कितें, ग्रोथ रेट जी आसा, जी कॅपिटल एक्सपेंडिचर जी आसा ती कशी देंवोवन उडयल्ली ती हांव तुमकां फॅक्ट्सांनी सांगता. जेन्ना UPA कार्यकाळ सुरू जालो तेन्ना ही ग्रोथ रेट तांणी देंवोवन एक अशी कंप्लीट एक झिरो काइंड ऑफ एटमॉस्फियर तयार केलें. इंडस्ट्रीच्या संदर्भात, ग्रोथाच्या संदर्भात, डेव्हलपमेंटाच्या संदर्भात. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. डेम्पो एसीन दक्षिण गोवा युनायटेडाक हारयलो. 2-0 अशा फरकान ही सर्त जाली. पळयात. फातोर्डा खेळामाळार GFA अंडर-17 डिव्हिजन 1 लीग जाली. डेम्पो एसीन दक्षिण गोवा युनायटेडाक 2-0 अशा गोल फरकान हारयलो. पहिल्या अर्धान दोनय पंगडांनी नेटान मॅचीक सुरवात केली. नेश फर्नांडिसान शॉट मारून ब्रेका पयलीं आपल्या पंगडाक मुखार दवरिल्ल्यान डेम्पो एसीक जैत मेळ्ळें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आनीक एक वादळ घुटमळटा. गोंयचे कर्नाटक बॉर्डरीर वारो अस्तंते वाटेन घोळपाक लागला. देखून गोंयांत पावसाची शक्यताय आसा. लोकांनी सादुरताय बाळगूची हवामान विभागान सल्लो दिला. कुपा गोंयचे तकलेर घुटमळपाक लागल्यात. तरीकय शेनवार मेरेन सूर्यदर्शन जातले. ह्या दिसा चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस उरतले असो अदमास आसा. पूण ह्या वाठारात वाडपी ताज्या वाऱ्याक लागून कांय प्रमाणात थाकाय मेळपाची शक्यताय आसा. तरीकय वाडिल्ल्या आर्द्रतायेचो अर्थ एकंदर हवामान उष्ण आनी दमटशें दिसतले. भलायकेचो धोको टाळपा खातीर नागरिकांनी सादुरताय बाळगूची. रातच्या वेळार पावसाची शक्यताय आसा. शेनवारा चड करून सुके वातावरण. सप्तकाचे निमणे कडेन सूर्यमामाचे दर्शन. शेनवारचे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. सकाळी दव आनी धुक्यांची शक्यताय. बोट धन्यांक आशिल्ली सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.